सागर आजगावकर यांका आम्ही सांगला काय जे तुम्ही कितें पॉझिटिव्ह वर्क करतात सदांच आम्ही तुमच्या बरोबर आसा। आयजूय ते हे जे कितें झुडपां बीन वाडलेली आसा ते मान्सून पूर्व हेच्या खातीर एक पॉझिटिव्ह एटीट्यूड दवरून ते भायर सरलेले आसा। दोनूय बाजूंतले ते झाडां जी वाडलेली आसात ते साफ करतले। तशें पळोवपाक गेले जाल्यार हे जे कोण कार्य करतात मागीर ते बाब सागर आजगावकर आसो कोणूय आसो आमी सदांच त्यांच्या बरोबर आसतले। कित्याक हे जे काम आसा ते सगळ्यां खातीरूच आसा, आमच्या खातीरूय आसा, भायरसून कोण लोक येता तेंच्या खातीरूय आसा। सदांच जेन्ना आमी गाडी खंयचीय जेन्ना आमी गाडी चलयता बाय ती सायकल आसो, 2 व्हिलर आसो, 4 व्हिलर आसो, 6 व्हिलर आसो, हेवी व्हेकल आसो आनी पावसान मेन म्हणजे कितें पावसा पयलीं करप इम्पॉर्टंट म्हणजे जे कितें डस्ट येता ग्लासाचेर आणि डस्ट आयल्या उपरांत आमकां ते मुखा वयले दिसना आणि जेन्ना आतां ही झाडां जी आसा ती कट केल्या उपरांत कितें आसा फुडलो आमकां मुखा वयले दिसतले। ताका लागून खरेंच हे खूब बरें काम आसा। आनी एक दुसरें सांगपाचें म्हणजे कितें आसा आमी जेन्ना अशें चलूंक सुद्दां वयता कोणूय चलूंक वयताना सुद्दां कितें आसा पांयाच्या सकयल कितें मेळत तें सांगूंक येना। फट करून कितें आसा इतलो पॉयजनस स्नेक आसूं शकता आनी कोणूय आसूं शकता, झुडपांतल्यान कोणूय भायर सरूंक शकता। मे बी आमी जेन्ना 2 व्हिलर चलयता तेन्ना सुद्दां जाय तेन्ना 2 व्हिलर चलयतना आमच्या कडेन अशें कितें तरी वयल्यान ते पडटात मागीर ते स्मॉल कितें आसा ते पडटा, स्नेक्स असो कितें असो बाकी सरपटणारे ते प्राणी असो पडटा आनी आमचो बॅलन्स वयता। आणि हे जेन्ना अशें आमी जे झाडां जी आसा रस्त्याचेर अशें आयिल्ली आसा ती कट केल्या उपरांत आमी बिंदास 2 व्हिलरानूय वचूंक शकता। फट करून पडल्या उपरांत तुमकां खबर आसा ते स्नेक आसा ते खूब भाशेचे असतात। ते पावसान ते अशें झाडाच्या फांदयेर रावले काय फट करून पडले काय बॅलन्स गेले काय गाडी पडटा। ताका लागून हांव बाब सागर आजगावकराकूय सांगता कितें आसा हे आयच्या पुरतेच मान्सून पूर्व अशें दवरूं नाकात जाल्यार सदांच तुमकां केन्ना अशें दिसता बाबा जर झाडां बिडां वाडलेली आसत आनी तुमी जे खुशीन करतात आनी तुमी खुशीन करतात म्हणून आमी तुमच्या बरोबर आसा। बरें जर कार्य कोणूय करत आसात म्हणजे हांव अशें म्हणा नाका एडवोकेट बाब सागर आजगावकर अशें कोणूय जरी दुसरो सुद्दां मनीस आसत आनी तेणी जर आमकां आपयलें बाबा हांव हे बरें कार्य करता जाल्यार आमी तेंच्या बरोबरय आसा। कितें आसा हेतून कांय पॉलिटिक्स ना आसा, एक लोकां खातीर आसा, समाजा खातीर आसा। ताका लागून हांव तेंचें फर्स्ट ऑफ ऑल अभिनंदन करता आनी दुसरें अभिनंदन म्हणजे करपाचें म्हणजे तुमचे पत्रकारांचें कित्याक सदांच तुमी हे जे बऱ्या कार्याक न्हू तुमचो हातभार आसता आनी खूब ते फावटी पळयला कित्याक सगळ्या कार्याक तुमी पत्रकार येतात एक निस्वार्थीपणान तुमी कार्य फुडें व्हरतात लोकां मेरेन तुमी कार्य व्हेल्या उपरांत ते पावता आनी बाकीच्याय लोकांक दिसता बाबा सागर आजगावकर करता न्हू आमकांय करपाक जाय तेंच्यांनी हिरियरीन करून करपाचें आमी त्यांच्या बरोबरूय आसा। आमी एकटेच सागर आजगावकरा बरोबर आसा अशें ना। धन्यवाद तुमच्या सगळ्यांचे आभारी, देव बरें करूं। पूर्व म्हटलें एक स्वच्छता अभियान राबोवचें हांगा कित्याक आमच्या ह्या वॉर्डार नाल्यार ह्या वाड्यार जी रस्त्याच्या बोथ सायडची झाडां आसात ती बऱ्या प्रमाणात वाडटात आनी पावसान कशें जाता ती आनी वाडली जाल्यार तो जो पानां नाल्यार कचरो जो आसा तो गटारांत पडून गटर भरतात ताका लागून फुडें कोणाक त्रास जावंक फावना म्हणून म्हटलें आयज हे फावटी स्टार्टींग एकच जर क्लीन करीत जाल्यार मागीर एटलिस्ट तितले प्रॉब्लेम जावचे ना। सो ताका लागून आयज आमी हो मान्सून पूर्व स्वच्छता अभियान म्हणून एक स्वच्छता मोहीम राबयता। सो रस्त्याच्या दोनय सायडीन जितली झाडां आसात नाजाल्यार जी रस्त्यार येयली नाजाल्यार गटारांत जे कितें आसा ते क्लीन करूचो तेच्या एक हे आसा उद्देश आसा। सागर बाब हे काम खरें म्हटल्यार म्युनिसिपालिटीचें आसा, तुमी फुडाकार घेतल्यात कशें कितें? एक्चुअली कशें आसा म्हाका अशें दिसलें की बाबा पावसाच्या पयलीं ते करचें ताका लागून आनी कशें आसा आतां परतून कोण केन्ना करीत ती आयडिया ना। सो म्हटलें पावस आनी एक 4-5 दिसान मे बी जर बऱ्या प्रमाणात पडत जाल्यार मागीर ते जावचें ना कोणा कडल्यान आनी बेसीक गरज आहा ही आमच्या लोकांची की बाबा एटलिस्ट रस्ते ना जाल्यार गटार बिटार क्लीन आसतली ताका लागून हांव ते करता परिसर स्वच्छ करतो एक स्टार्ट केली कित्याक आमचे माझ्या फाटलें जे जंक्शन दिसता तेचेर सामकीच झाडां वाडलेली सो विजनाकय त्रास जातलो जेन्ना आमी रायड घेताले वयल्यान सकयल देवतुकच तेन्ना गाडी प्रॉपर दिसनासले हांवें मिरर घातले थंय बट तरी आसून म्हटलें आनी प्रिकॉशन घेतलेली बरी। सो हांगसरल्यान खारे बांद्रे ना जाल्यार जंय मेरेन जाता थंय मेरेन आयच्या दिसान जे जाता ते आयज ना जाल्यार फाल्यां ते चालू उरतले ते करतलो। असो खंयचो भाग ना बट हो जो वॉर्ड आसा ना जाल्यार हेच्या फुडें आमचे गडेकर भाटले ना जाल्यार तेच्या फुडें जो कितें एरिया कवर जाता तितून आमी कवर करता बट दिसता की बाबा हांगा हो एक्सिडंट प्रोन झोन ना जाल्यार हांगा एक गरज आसा त्या जाग्यार आमी डेफिनेटली करता।